दिव्यवाणी 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 Ergan tuka sumiyan Jezu, hoglap tuka sumiyan Jezu. Jezu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक सिराकाच्या बुकाच्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. येदोळ पर्यंत आमी 21वा स्वर 21वा स्वर नियाळ्ळे. आज आमी नियाळूंक वेता 22वा स्वर चॅप्टर 22 ऑफ बुक ऑफ सिराक. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्घा वांगडापणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकुचें वखता सुवार्थेच्या आशिर्वादान तूं आमकां भर. ही सुवार्थ आमकां पेकोवन हाडून दी. ह्या सुवार्थेद्वारे आमकां सारकीचें धैर्य बोड घटाय लाबोवन दी. सुवार्थ समजा सारकें पवित्रत्म्याक आमच्या वयर तूं पाठाय. हे पवित्रत्म्या मजतदारा आमकां जाणवाय दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुतार जेजूचे नवी आमेन. घेवया आमी ह्या स्वर 22 आनी तूं सुमार वळो 27 वळ आसात 1 to 27. आळसी चिखलान धांपुल्ल्या फातरा सारको ताचो काळंक पळोवन हरयकलो ताची निंदा करता. आळशी शेणाच्या मोद्या सारको जो तें आपोडता तो तें हातांतलें पापोडून उडयता. अवजाळी पोतू आपल्या बापायक काळांक पूण एके दुयेचो जल्म लुकसाण. बुदवून दुयेक नवरो मेळटा पूण निर्लज्ज धूव आपल्या बापायक कंत दिता. मर्याद नातली धूव आपल्या बापायक आनी पतीक लज्जे घालता आनी दोगीय तिचो तिरास्कार करतात. फावो त्या वेळा बायलें उलोवणें विळापाच्या वेळार केल्ल्या संगीता सारकें, पूण छापकाचे मार आनी शिस्त सर्व काळांक योग्य जाणवाय. जो मुर्खाक शिकोवण दिता तो कैल्यो गडशितेल्या वा गाढ न्हिदेंत आसलेल्याक जागयतल्या मनशा सारको. जो मुर्खाक काणी सांगता तो निद्रेस्त मनशाक ती सांगता. शेवटी तो विचारता कितें गजाल. मेल्ल्या पासत रड कित्याक ताणें उजवाड सांडला. मुर्खा पासत रड कित्याक ताणें बोध सांडल्या. मेल्ल्या पासत उणें रड कित्याक तो विशेवांत आसा. पूण मुर्खाची जिणी मरणा प्रास हलकी. मेल्ल्या पासत 7 दीस पर्यंत रुदान करतात, पूण मूर्ख आनी अधर्मी मनशा पासत ताचे जीणभर रुदान करचें पडटा. मुर्खा कडेन चड उलयनाका. गिन्यान नासलेल्या मनशा सांगता वचनाका. ताचे विशीं सत्राय घे. नातर तूं कश्टांत पडटलोय आनी ताच्या संपर्का वरवीं तुका मेळ्ळें लागतलें. ताचे तोंड पयस राव आनी तुका समाधान मेळटलें आनी ताच्या पिशेपणाक लागून बेजार जायनाका. पिशाप्रास जड कितें शिशाप्रास जड कितें आसा आनी ताचें नांव मूर्ख शिवाय दुसरें कितें. मुर्खाक सोसून व्हरचे प्रास रेव मीठ आनी लोकोडो हांचे वजें वोवनचें सोंपें. बांदपा भितर बसयल्ली पाटी भुंयकांपी वरवीं हालना तेच परी फावो तो नियाळ करून थीर केल्लें काळीज संकटाच्या वेळार भियेना. शाण्या चिंतपाचे बुन्यादीचेर थीर केल्लें काळीज साफ वणटीचेर केल्ल्या गाऱ्याच्या अलंकारणा सारको. वणटीचेर आसलेले ल्हान ल्हान फातरो वाऱ्याक उरनात. तेच परी मूर्ख चिंतना वरवीं भियेल्लें काळीज कसलेच भिरांती मुखार थीर रावचें ना. जो दोळो तोपता तो दुकां हाडयता. जो काळीज तोपता तो ताची बोगणां उगडापी करता. जो सुकण्यांक फातर उडयता तो तांकां धांवडयता. जो आपल्या इश्टाची निंदा करता तो इश्टागात वगडायता. तुवें तुजे इश्ट विरोध तुजी तलवार भायर काडल्याय जाल्यार निराशी जायनाका. फाटी येवंक वाट आसा. तुवें तुजे इश्ट विरोध तुजें तोंड उगाडलाय जाल्यार चिंता करिनाका. राजी जावंक साध्य आसा. पूण निंदा अहंकार गुट परगट करप वा घातकी आक्रमण हांचे वरवीं खंयचोय इश्ट पडटा.
तुजो शेजारी दुबळो आसतना ताची इश्टाघात कर. हे वरवीं तूं ताचे सवेन ताचे समृद्धेंत भाग घेतलोय. कश्टाच्या वेळार ताका विश्वासी राव. हे वरवीं ताचें दायज तुका मेळटना. तुका तातूंत वांटो मेळटलो. उजो पेटच्या आदीं रांदण दवरता. तेच परी रगत व्हांवच्या आदीं निंदा येता. हांव म्हज्या इश्टाक आसरो दिवंक लजेवचो ना, वा हांव ताचे तांव लिपचो ना. आनी ताचे वरवीं म्हजेर वायट येत जाल्यार ह्या विशीं आयकता तो हरयतलो, ताचे विशीं सत्राय घेतलो. म्हज्या उतरा वरवीं हांव पडना जावच्याक आनी म्हजी जीब म्हज्या नासाचें कारण जायना जावच्याक कोण म्हज्या तोंडाचेर पारो दवरीत आनी म्हज्या ओंठांचेर मोरो मारीत. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या 22व्या आवास्वरांत सिराक आमकां साबार शिकोवन दिता. एक आळशी विशांत, नालायक भुरग्या विशांत, जाणवाय आनी मूर्खपणा विशांत, इश्टागते विशांत, निमाणे प्रार्थना हांगा आसा. सुमार एक 5 विशय आमी जाणवाय आनी मूर्खपणो पयल्या आवास्वरांत पळयले. 21 आवास्वर वळो 11 तावन 28 पर्यंत. आनी हांगाय परत आमकां तो सांगता. पण आमकां सडावो तो दोशी पिडा जावन आसा आळसाय. कोणें विचारलें काही एका मेस्त्रीन भुरग्यांक आमच्या भारत गांवांत सड्ड जावचें बेळें खंयचें न्ही म्हणून सगळेक एक जबाब दिवंक लागली. आनी कोणाची जबाब त्या मेस्त्रीक सारकी दिसोंक ना. आनी निमाणे मेस्त्री म्हणालो काही आमच्या भारत गांवांत जावचें सडताव बेळें जावन आसा आळसाय. सो मागीर एका नमूने चिंतचे जाल्यार आमी इल्ली आळसायपणांत इल्ले मुखार आसा. सुडसुडाय आमचे ते उणें आसा. उरल्या लोकांक आमी कंपेर केल्यार आमचे कडेन जाणवाय उरले सकट देणी देवान दिल्यांत, पूण आळसाये वरवीं ताची बरी गत ते मुखार वचना. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांतली आळसाय आमी सोलोवन सुडसुडाय आमी घेजय. त्या खातीर हांगाची 2 उतरां सांगता. आळशी चिखलान दांपुल्ल्या फातरा सारको. चिखलान दांपुल्ल्या फातरा सारको तो आळशी. ताचो कळंक पडोवन हरयकलो ताची निंदा करता. तुजे आळशीपण पडोवन हरयकलो निंदा करता. घरा सांगतात न्ही की कितलो आळशी, आळशी रोडो, ह्या आळशी रेडी, ह्या आळशें गाडाव, अशें सकट सांगून आसतात. आळशी सबारपटी आमकां उठोवंक आळसाय जाता, मिसा बसूंक आळसाय जाता, वासूंक आळसाय जाता. ह्या आळसाये वयर आमी जैतवन जावंक आसा. आळसाय वयर जर जैतवन जाय आमकां पवित्र तुजी कृपा जाय, सुडसुडाय जाय आमकां. आनी आमी तो निर्धार करूंक देव आमकां आदार दिता. आळशी चिखलान दांपुल्ल्या फातरा सारको. ताचो कळंक पळोवन हरयकलो ताची निंदा करता. आळशी शेणाच्या मुद्या सारको. शेणाचो मुदो पळयता तुमी. जो ते आपडटा तो ते हातांतलें पापोड उडयता. म्हणजे आळश्याक एक मुखार ताणें येजय जाल्यार ताणें आळशीपण सोडी जाय. आनी हांगा चिखलान दांपुल्ल्या फातरा सारको ह्या शेणाच्या मुद्या सारको म्हणून आमकां सिराक सांगता. नालायक भुरगीं हांगा 3-4 ओळ आमकां नालायक भुरग्या विशयान सांगता. अवसळी पूत आपल्या बापोळीक कळंक, पूण एका दुयेचो जल्म लुकसाण. अवसळी पूत, उपादर करचो पूत, आवय बापायचें सांगलें आयकनातलो पूत. थोडे पुटी आवय बापाय म्हज्या कडेन सांगचें आसा तुजो पूत आयकना, इस्कॉलाक वचना, कॉलेजीक वचना, कोंब्याघाटाक येता, आनी खंय खांबळाक येता, सगळी नालिसाय करता, देवा लागीं वचना, खंय येता. नालायक भुरगीं, अवजळी पूत आपल्या बापायक कळंक, पूण एका दुयेचो जल्म लुकसाण. कित्याक सिराक सांगता एका दुयेक जल्म लुकसाण कित्याक म्हळ्यार तें दूख हांगा एक पॉझिटिव्ह जावन घेवया, एक नेगेटिव्ह जावन घेवया. तुमी पॉझिटिव्ह जावन घेवचें जाल्यार आमी पळय तें दूख ताचें सांगता आसतलें, मागीर काजत करता कदीचे ताजे उपरांत ताच्या फाटल्यान सिराक मुखल्या आवास्वरांनी आमकां आयकूंक मेळटा. हांव चिंतता तो 7वो आवास्वर 7व्या आवास्वरांत पळय सांगता. तुका दुवो आसात ओडो 26 सिराक 7:24. तुका दुवो आसात तर तांकां निश्कळंक सांबाळ, तांकां निश्कळ सांबाळ, तांकां सडिलाय दाखय नाका. तुजे दुयेचो लग्न कर आनी तुजें एक व्हड काम संपलेलें बरें जातलें.
पूण एका योग्य दादल्या कडेन तिचें लग्न करून दी. तुका एक मनपसंद बायल आसा जाल्यार तिचो परित्याग करिनाका. म्हळ्यार हांगा कितें तुज्या धुवेक तुवें बरेंकर पळोवंक आसा. आनी हांगा सांगता एका दोगी अवजडे पोतू एका बापायक काळांक पूण एके दुवेचो जल्म लुकसाण बुधवंत दुवेक नवरो मेळटा. आवय बापायचें आयकता बुधवंत दुवेक नवरो मेळटा पूण निर्लज्ज धूव आपल्या बापायक कन्न दिता. निर्लज्ज म्हळ्यार आडवटेन चलची. आवय बापायक आयकनासतना आपणाचें जिवीत निर्लज्ज जिवीत लजनांतलें जिवीत जियोवची. मोरयाद नासलेली धूव आपल्या बापायक आनी पतीक लज्जेक घालता आनी दोगीय तिचो तिरास्कार करता. त्या खातीर तो सांगता ह्या रितीन एक लुकसाण म्हणून. फावो त्या वेळा बायलें उलोवणें विळापाच्या वेळार केल्ल्या संगिता सारकें पूण चपकाचे मार आनी शिस्त सर्व काळांक योग्य जाणवाई. त्या खातीर हांगा अवजडी पूत जावन ह्या अवजडी धूव जावन आमी जिवचे न्ही. लसनातले बरें जिवचे न्ही. मान होगडावन जिवचे न्ही. आमी आवय बापायक मान दिवंक आसा. देवान आमकां दिल्लें जिवीत आमी जिवंक आसा आनी देवाक आमी आमच्या कुडींत जिवितांत महिमा हाडूंक आसा. त्या खातीर आमी मर्याद होगडावन जिवंक नजो म्हणून आमकां सिराक उलो दिता. फावो त्या वेळा बायलें उलोवणें विळापाच्या वेळार केल्ल्या संगिता सारकें पूण सबकाचे मार आनी शिस्त सर्व काळाक योग्य जाणवाय. सबकाचे मार म्हळ्यार शिस्त. एका मनशाक शिस्त गरजेची. आमी पळयता हिब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अवस्वरांत म्हूण चिंता ते आमकां अशें सांगता. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13वो अवस्वर. तुमकां जर तर आवय बापूय तुमकां शिक्षा दिनात जाल्यार तुमी तांकां खंयचोय बापूय आपल्या भुरग्याक शिक्षा दिना जाल्यार तुमी कितें म्हणटा बारीक कठीण वर्ड यूज करता. तुमी हेडबे हांगा म्हळ्यार सक्टांक 12वो अवस्वर वळ 8 सक्टांक बापूय तावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायच्या काशा पोतनय बागार हाडबे. म्हळ्यार बापूय आमकां शिक्षा दिता थोड्या फावटी शिस्ते काडटा थोड्या फावटी मारता थोड्या फावटी. आमकां कितल्या जाणांक ल्हान आसतना बाबाचे मानशे मार म्हाकाय पडल्यात कित्याक आमकां शिस्त हाडूंक. आनी त्या खातीर हांगा सांगता पूण सबकाचे मार आनी शिस्त सर्व काळांक योग्य जाणवाई. हांगा ओळू 9 तावन 18 पर्यंत जो मुर्खाक शिकोवन दिता तो कयल्यो गडसितेल्या वा गाड निदेंत असलेल्याक जागयतल्या मनशा सारको जाणवाय आनी मूर्खपण आमकां दाखयता. जो मुर्खाक शिकोवन दिता मुर्खाक कितली शिकोवन दिल्यार तितलीच तो कयल्यो गडसिल्यार त्यो जायना प्रयोजनाक ना. वा गाड निदेंत असलेल्याक जागयतल्या मनशा सारको तो गाड न्हिद आसतो तुवें कितें केल्यार तो जागो जायना तशें जाता ह्या मुर्खाचें. म्हळ्यार मूर्ख गाड निदेंत आसा समजना तो. जो मुर्खाक काणी सांगता तो निद्रेस्त मनशाक ती सांगता. जो मुर्खाक काणी सांगता तो निद्रेस्त मनशाक सांगता. शेवटी तो विचारता कितें गजाल. मेल्ल्या पासत रड कित्याक ताणें उजवाड सांडला. मुर्खा पासत रड कित्याक ताणें बोध सांडल्या. पळय मुर्खाक काणी सांगता तो निद्रेस्त मनशा सारको. शेवटी विचारता कितें गजाल. पुरो आयकून जाल्यार कितें गजाल. मेल्ल्या पासत रड कित्याक ताणें उजवाड सांडला. मुर्खा पासत रड कित्याक ताणें बोध सांडल्या. मेल्ल्या पासत आमी रडता कित्याक तो ना उजवाड सांडला. मुर्खा पासत रड ताच्या मुर्खपणा खातीर रड कित्याक ताणें बोध सांडल्या. मेल्ल्या पासत उणें रड कित्याक तो विशवांत आसा. पूण मुर्खाची जिणी मरणा प्रास हलकी. मुर्खाची जिणी मरणा प्रास हलकी. आज हलकी जिवीत आमचें जावंक नजो. मूर्ख जिवीत आमचें जावंक नजो. मेल्ल्या पासत 7 दीस पर्यंत रुदान करतात पूण मूर्ख आनी अधर्मी मनशा पासत ताजें जीणभर रुदान करचें पडटा. आमकां मूर्ख आमचे परजारां चलोवचे मुखेली मेळटी जाल्यार मूर्ख अधिकारी मेळटी जाल्यार आमचें जिवीत पिड्ड्यार समाज पिड्ड्यार हें सक्कट पार जाता. त्या खातीर मूर्ख आनी अधर्मी मनशा पासत जीणभर रुदान करचें पडटा. मूर्खा कडेन चडूलय नाका. मूर्खा कडेन चडूलय नाका. गिन्यान नासलेल्या मनशाक सांगाता वचनाका. पण गिन्यान नासल्या मनशा सांगाता वचनाका. ताचे विशीं सत्राय घे. नातर तूं कश्टांत पडटलोय आनी ताच्या संपर्का वरवीं
तुका मेळे लागतले. ताचे तावन पयस राव आनी तुका समाधान मेळटलें. आनी ताच्या पिशेपणाक लागून बेजार जायनाका. आनी ताच्या संपर्का वरवीं तुका मेळे लागतलें. ताचे तावन पयस राव आनी तुका समाधान मेळटलें. आनी ताच्या पिशेपणाक लागून बेजार जायनाका. मुर्खाच्या पिशेपणाक लागून बेजार जायनाका. शिक्षप्रास जड कितें आसा आनी ताचें नांव मूर्ख शिवाय दुसरें कितें. पळय, आज मूर्ख तो कसो जडाय आनी तसलो व्यक्ती आसून फायदो कितें. मूर्खाक सोसून व्हरचे प्रास रेव मीठ आनी लोंकोड हांचे वो जमोवचें सोंपें. एका मूर्खाक आमी कितें म्हणटात सोसून व्हरचे प्रास. मूर्ख कितले सांगले तेजें मूर्खपण सोडना जाल्यार रेव मीठ आनी लोंकोड हांचे वो जमोवचें सोंपें. बांदपा भितर बसयली पाटी भुंय कापी वरवीं हालना. तेच परी फावो तो नियाळ करून तीर केल्लें काळीज संकटाच्या वेळार भियेना. बांदपा भितर बसयली पाटी भुंय कापी वरवीं हालना. तेच परी फावो तो नियाळ करून तीर केल्लें काळीज संकटाच्या वेळार भियेना. बांदपा भितर बसयली पाटी. पण बांदपा भितर असली पाटी स्ट्रॉंग आसता. त्या खातीर ताका ती पाटी दवरता आमी. तेच परी फावो तो नियाळ करून तीर केल्लें काळीज जिणेन शिकोवन मेळोवन तीर केल्लें नियाळ करून तीर केल्लें काळीज संकटाच्या वेळार भियेना. शाण्या चिंतपाच्या बुन्यादीचेर तीर केल्लें काळीज. पळय, शाण्या चिंतपाच्या बुन्यादीचेर तीर केल्लें काळीज साफ वणटीचेर केल्ल्या गाऱ्याच्या अलंकारणा सारको. शाण्या चिंतपाच्या बुन्यादीचेर तीर केल्लें काळीज साफ वणटीचेर केल्ल्या गाऱ्याच्या अलंकारणा सारको. वणटीचेर आसलेल्या ल्हान ल्हान फातोरो वाऱ्याक उरनात. तेच परी मूर्ख चिंतना वरवीं भियेल्लें काळीज कसलेच भिरांती मुखार तीर रावचें ना. वणटीचेर आसलेले ल्हान ल्हान फातोरो वाऱ्याक उरनात. तेच परी मूर्ख चिंतना वरवीं भियेल्लें काळीज. पण आज मूर्ख चिंतना वरवीं कितलींशीं जाणां भियेतात. कसलेच भिरांती मुखार तीर रावचें ना. म्हज्या भाव भयणीनो, पयल्या वस्परांत वाचले एक पडी आमी पळोवया कितें सांगता की म्हणून. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो आपले वंदवणे मुठी भितर धरता. सर्वेस्पराची भिरांत जाणवायची परिपूर्णताय. हुशारकाय नातलेल्याक शिकोवंक जायना, पूण एका जिन्साची हुशारकाय कोटसाण उपसयता. बुदवंत मनशाची जाणवाय उदकाच्या लोटा परी वाडटा आनी ताची बोध जिविताची जरी सारकी. मूर्खाच्या काळीज फुडकर मडके सारकें कसलेच जाणवाय तातूंत रावना. बुदवंत मनीस जाणवायचें उतर आयकता तेन्ना तो तें वाकाणटा आनी ताका आनी एक जोडटा. पूण लंपट तें आयकत जाल्यार तो तें पसंद करिना आनी तें आपणा फाटल्यान उडोवन सोडटा. मूर्खाचें उलोवणें पळयण्यार वयता त्या वाच्या परी, पूण बुदवंताच्या उलोवण्यात आनंद मेळटा. शाण्या मनशाची उतरां आयकूंक लोक सभेत अतुरयेन रावतात आनी आपल्या काळजान ताच्या उतरांचो नियाळ करता. मूर्खाच्या दिश्टीन जाणवाई पाड पडुल्या घरा परी. गिन्यान नातलेल्याची समजणी म्हळ्यार असंबंद उतरां. मूर्खाक शिकप पांयांक घाल्ल्या सांकळी परी, ताच्या उजव्या हाताक घाल्ल्या कोड्या परी. मूर्ख वटल्या तळ्यान हांसता, पूण बुदवंत मनीस आंबुरको हांसता. बुदवंत मनशाक शिकप भांगाराचे सरपळे परी, ताच्या उजव्या हाताक घाल्ल्या कांकणा परी. मूर्ख शीद वचून एका घरा भितर पांय दवरता, पूण अनुभवी मनीस म्हणसुगेन दारा कडेन रावता. मूर्ख दारांतल्यान भितर तिळटा, पूण शिस्तेन वाडुल्लो मनीस भायर रावता. दारा कडेन रावून आयकूंचे असाभ्यपणाचें लक्षण, पूण समजुणी आसलेलो मनीस तशें करूंक लजेता. बडबड्याचे ओठ दुसऱ्यांची उतरां परत सांगतात, पूण शाणे मनीस आपल्या उतरांचे सत्रयान तुलान करतात. मूर्खाचें काळीज तांच्या तोंडांत आसा, बुदवंत मनशाचें तोंड तांच्या काळजांत आसा. निंदक आपणाचेर काळांक काडटा आनी ताचे शेजारी ताचो द्वेश करतात. आनी आज आमकां हांगा आयकूंक मेळटा 22व्या वस्वरांत, जो मूर्खाक शिकोवन दिता तो कोयल्यो गडसितेल्या वा गाड न्हिदेंत आसलेल्याक जागयतल्या मनशा सारको. जो मूर्खाक काणी सांगता तो निद्रेस्त मनशाक ती सांगता. शेवटी तो विचारता कितें गजल. मेल्ल्या बसत रड कित्याक ताणें उजवाड सांडला. मूर्ख बसत रड कित्याक ताणें बोध सांडल्या.
मेल्ल्या बसत उणे रड कित्याक तो विश्ववंत आसा. पूण मुर्खाची जिणी मरणा प्रास हलकी. मेल्ल्या बसो तो 7 दीस पर्यंत रुदान करतात, पूण मूर्ख आनी अधर्मी मनुष्य बसो ताची जीणभर रुदान करचें पडटा. मूर्खा कडेन चड उलय नाका, गिन्यान नासलेल्या मनशां सांगात वसा नाका. ताचे विशीं सत्राय घे, नातर तूं कश्टान पडटलोय आनी ताच्या संपर्का वरवीं तुका मेळ्ळें लागतलें. ताचे तो पयस राव आनी तुका समाधान मेळटलें. आनी ताच्या पिशेपणाक लागून बेजार जायनाका. शिश्याप्रास जड कितें आसा आनी ताचें नांव मूर्ख शिवाय दुसरें कितें. मूर्खाक सोसून व्हरचे प्रास रेव मीठ लोंकोडो हांचे वचून वोंवचें सोंपें. बांदपा भितर बसयली पाटी भुंयग कांपणी वेळार हालना. तेच परी फावो तो नियाळ करून तीर केल्लें काळीज संकटाच्या वेळार भियेना. शाण्याक चिंतपाचे बुन्यादीचे तीर केल्लें काळीज साफ वणटीचेर केल्ल्या गाऱ्याच्या अलंकारणा सारको. वणटीचेर आसलेले ल्हान ल्हान फातर वाऱ्याक उरनात. तेच परी मूर्ख चिंतना वरवीं भियेल्लें काळीज कसलेच भिरांती मुखार तीर रावचें ना. बारीक आमकां लागच्या रितीन सिराक आमकां सांगता आसा, मूर्खपणान आमी जियोंक नजो. देवाच्या जाणवायेंत आमी जियेसय, देवाच्या उतरान आमी जियेसय आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ताचेर बांदून हाडिसय. इश्टागती विशयान आमी आयकता वेकणिस्तावन 26 19 to 26. जो दोळो तोपता तो दुकां हाडटा, जो काळीज तोपता तो ताची बोगडां उगडापी करता. दोळो तोपता दुकां हाडटा, काळीज तोपता ताची बोगडां उगडापी करता. कोणाय केल्लें काळजाक लागचे बरी सांगल्यार तूं ताचो मोग करता म्हणून कळीत जाल्यार तो व्यक्ती सगळें तुजे लागीं सांगता. जो सुकण्यांक फातर उडयता तो तांकां दावंडयता. जो आपल्या इश्टाची निंदा करता तो इश्टागात होगडायता. जो सुकण्यांक फातर उडयता तो तांकां दावंडयता. जो आपल्या इश्टाची निंदा करता तो इश्टागात होगडायता. तुवें तुजे इश्टा विरोध तुजी तलवार भायर काडल्याय जाल्यार निराश जायनाका. फाटी येवंक वाट आसा. पळया, इश्टागात कितें म्हळ्यार एका सुकण्या फातर उडयल्यार तो धांवता, ती धांवता, सुकणें धांवता. इश्टाची निंदा करता तो इश्टागात होगडायता. आज कितलीं जाणां आपणाची इश्टागात होगडायतात. इश्टागती विशयान बरो सांगला, पळया तुका मागीर वाचता तो चॅप्टर. जो सुकण्या फातर उडयता तो तांकां धांवडयता. जो आपल्या इश्टाची निंदा करता तो इश्टागात होगडायता. तुवें तुजे इश्टा विरोध तुजी तलवार भायर काडल्याय जाल्यार निराशी जायनाका. फाटी येवंक वाट आसा. फाटी ये, समाधान कर. तो तलवार म्हळ्यार फाटल्यान बालो तोपोवंक, ताका मोस करूंक. तुवें तुजे इश्टा विरोध तुजें तोंड उगाडलाय जाल्यार चिंता करिनाका. राजी जावंक साध्य आसा. पूण निंदा, हांकार, गुटू परगट करप वा घतकी आक्रमणां हांचे वरवीं खंयचोय इश्ट पळटा. तुवें तुजे इश्टा विरोध तुजें तोंड उगाडलाय जाल्यार चिंता करिनाका. राजी जावंक साध्य आसा. पूण निंदा, हांकार, गुटू परगट करप वा घतकी आक्रमणां हांचे वरवीं खंयचोय इश्ट पळटा. निंदा, हांकार, गुट परगट केल्यार या घतकी आक्रमण केल्यार खंयचोय इश्ट आमच्या सांगात रावना. तुजो शेजारी दुबळो आसतना ताची इश्टागात कर. हे वरवीं तूं ताचे सवें ताचे समृद्धीची भाग घेतलोय. पळयात, ग्रेस्ताची इश्टागात करूं सुलाभ, दुबळ्याची इश्टागात करूंक कश्ट. तुजो शेजारी दुबळो आसतना ताची इश्टागात कर. हे वरवीं तूं ताचे सवें ताचे समृद्धीत भाग घेतलोय. कश्टाच्या वेळार ताका विश्वासी राव. हे वरवीं ताचें दायज ताका मेळटना तुका तातूंत वांटो मेळटलो. कश्टाच्या वेळार तूं तुज्या इश्टा सांगता, शेजाऱ्या सांगता, त्या दुबळ्या सांगता रावल्यार ताच्या दायजान समृद्धीन तुका वांटो मेळटलो. उजो पेटच्या आदी रांदण दुवरता. तेच परी रगत वरोवच्या आदी निंदा येता. हांव म्हज्या इश्टाक आसरो दिवंक लजेवचो ना वा हांव ताचेर तो लिपचो ना. आनी ताचे वरवीं म्हजेर वायट येत जाल्यार ह्या विशीं आयकता तो हरयतलो, ताचे विशीं सत्राय घेतलो. त्या खातीर ताचे विशीं आमी सत्राय घेवंक आसा. सिराकस आमी पयलें नियाळ्ळां जाल्यार आमी एक फावटी पळोवया. 6 अवस्वर. ह्या अवस्वरांत इश्टागती विशयान बऱ्या रितीन सांगता. 6 अवस्वर वड 5 तावन वड 17. मोगाळ उतरां इश्टाची संख्या वाडयतात. मोहिपासी जीब इश्टागतीची प्राणांम सडयता.
तुझे वळखीचे मनीस जायते असो पण तुका बोध दिवंक हजारा मधल्या एकल्याक विसून काड. तू इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परीक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक दरवड नाका. कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता पूण तुज्या आंकांताच्या दिसा तुजे सवेन तो आसचो ना. कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लज्जेक घालूंक तुमचें झगडें परगट करता. कोण मनीस तुज्या मेजार बसूंक इश्ट जाता पूण तुज्या आंकांताच्या दिसा तुजे सवे तो आसचो ना. तुज्या सुखान तो आपुणूच तूं म्हणून लेखतलो आनी तुज्या साकरांक फरमायतलो पूण तुजे विघ्न येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखलो लिपतलो. तुज्या दुस्मानांतल्यान पयस राव आनी तुज्या इश्टा विशीं सत्राय घे. एक विश्वासी इश्ट एक घट आसरो. जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेस मेळटा. विश्वासी इश्टा इतली मोलादीक वस्तू ना. ताचें मोल करूंक जायना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद. सर्वेस्पराचे भिरांत आसलेल्यांक तो मेळटा. जो सर्वेस्परा भियेता तो खरे इश्ट करता कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. पण मग भाव भयण इश्टाघात करतना आमी जागृत करूंक आसा. कोणाची इश्टाघात केल्यार जायना. मागीर कश्टाक पडोंक आसात आनी इश्टा कडेन पुरो सांगोवंकय जायना कित्याक ती पातळी दवरूंक आसा. थंय तांचे मदें कॉन्फिडन्स येवंक आसा. आनी अशी निमाणी उतरां आमकां प्रार्थना म्हज्या उतरा वरवीं हांवें पडना जावच्याक आनी म्हजी जीब म्हज्या नासाचें कारण जायना जावच्याक. कोण म्हज्या तोंडाचेर पारो दवरीत आनी म्हज्या ओंठाचेर मोर मारीत. हो स्वर एका प्रार्थनांत अखेर जाता. एका प्रार्थनांत अखेर जाता. म्हज्या उतरा वरवीं हांवें पडना जावच्याक म्हजी जीब म्हज्या नासाचें कारण जायना जावच्याक. कोण म्हज्या तोंडार पारो दवरीत आनी म्हज्या ओंठांचेर मोरू मारीत. मग भाव भयणीनो, आयच्या ह्या 22व्या आवास्वरांत आमी नियाळ्ळे आळशीपणा विशान, नालायक भुरग्या विशान, जाणवाय आनी मोरपणा विशान, इश्टागते विशान आनी निमाणे आमी प्रार्थना समेत आयकलें. देव आमकां तो राखून व्हरता, तो मोर मारूंक शकता. त्या खातीर आमचें उलोवणें बरें जावं दी, जिवीत बरें जावं दी. उलोवणे द्वारे देवा विरोध वेचे नाका, समारा विरोध वेचे नाका आनी आमच्या अतिरेक उलोवणे द्वारे आमी देवा आनी आमच्या मदलो संबंध पाड जावंक कारण जावचे नाका. एक घडी भोर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा तुका अर्घ होगळापदी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आज 22वा आवास्वर हांवें विवरण दिलो. ह्या सिराकाच्या ग्रंथान आमी अपॉइंट करचे ह्या वखता आमच्या भितरतली सर आळसायपण काड उडय. सुळसुळायसो आमकां दी. आळसायपणाद्वारे म्हज्या जिवितांत हांव फाटीं उरलां, फाटीं पडलां शिकपांत, कामांत, म्हज्या कितेंय साधन करच्यांत. आज तुज्या नांवान ती आळसायपण म्हणजे तो सोडून सोदी. आमी नालायक भुरगे बरी जियोचे न्ही, अवजाडी भुरगे बरी जियोचे न्ही. बगार तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक उरपा दी. कुटुंबाच्या पुता दुवांचेर आशिर्वाद घाल. बापाय दुयेचेर, बापाय कुटुंबाचेर, आवयचेर आशिर्वाद घाल. कुटुंबां देवाच्या उतराच्या आदारान बांदून हाडून दीत, मागण्यान साक्रामेंताच्या सक्तेन बांदून हाडून दीत. आज आमी ऐकलें जाणवाय आनी मूर्खपण आमचे ते राज करिनातले बरी, आमचे ते तूं राज कर. मूर्खपणाचे अंकार सकड पयस कर. आमकां सगळींच्या जाणवायेन तूं बरो. तशेंच देव आमच्या इश्टां खातीर आमी मागता. कितलीशी इश्ट आमचे देवादीन जाले आत्म्याक शांती दी. ताची इश्टागती द्वारे कितले बरेपण आमकां लाभलां. सांवपुरो थोड्यांक इश्टागती द्वारे मस्त अन्याय जाला. अक्रम तुमी सांगलें गुटतांनी भायर गेल्यात, मोस केला, बालो तोपला. तसले इश्टा खातीर आज मागया. त्या द्वारे आमची मोत सूक्ष्म मोत हर्ट जाल्या, गायल्या, तर आज ते गाय जेजूच्या गायनी गुण जावन दीत. सर्वेस्परा तुझे पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. सोडून कर बदपस बंदड्यो पिडा शेडा हरयेक कुडी ताव सोडून सोदीत. जेजूच्या आमोलीक रगत तुमच्या रक्त खाणाचे शरांच्या हाडांचेर देव दिवन दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत लाभो दी. उतरान तुमकां भलायकी लाभो, रक्ताचो सुटका लाभो दी. Touch them, Lord, anoint them, Lord, heal them, Lord, bless them, Lord.
जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापो फ्रँकलिन सोजो, शोमो गादियेसीस, म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थाच्या मिसांव खातीर मागा आनी साद जातेंतल्या लोकांक ही सुवार्ता मुखार करा. देव बरें करूं. दिव्यवाणी